तेंच्यांनी आपली दादागिरी करून एक रेजोल्युशन पास केलेलें आसा. इतले दीस डेव्हलपमेंट व्हायचं आमी केन्नाच ऑब्जेक्शन हाडूंक ना आनी हेच्या फुडें सुद्दां ऑब्जेक्शन हाडूंक ना जे खंयचे चेअरपर्सन काम अगेन्स्ट करता बी अशें केन्नाच म्हणूंक ना. काम करता तेका चान्स कावन्सिलान तेका हाडलेलो असो चेअरपर्सन केलेलो फ्री हँड सोडला आमी काम करूं न्ही. पूण अशी जेन्ना म्हणजे नास्तीक बुद्धी जेन्ना येता दुसऱ्यांचे पाड घालपाचें तेन्ना आमी ओगी रावचे ना. आतां हे जे 2 इन्सिडंट जालेले आहा, एक तेंच्यांनी डीएमए कडसून आमची लिस्ट हाडलेली आसा, हे एक इन्सिडंट जाल्या. सेकंड आयज मिनिट्स तेंच्यांनी कन्फर्म केल्लेले आसा. हे दोगांय पॉयंटाचेर आमी लिगली वयतले, लिगल एडवायस घेतले आनी कितें आतां लिगली फायल करतले आमी. कावन्सील मिटींग आमी घेतल्या कित्याक आमकां एक 3 प्रोजेक्ट एप्रूव करपाचे आसले आमच्या म्युन्सिपालिटीचे. एक बायणा फिश मार्केट, दुसरे बायणा एक कमर्शियल बिल्डींग बांदपाक सोदता आमी वीथ हॉल, वेडिंग हॉल बी. आनी एक तिसरें आमकां पार्किंग लॉट, मल्टिपल पार्किंग खंय आमचे आरटीओचे ऑपोजीट. ताका लागून म्हाका ते अर्जंट मिटींग घेवपाक जाय आसली कित्याक म्हाका हो प्रपोजल फुडें धाडून जाता तितले बेगीन करून हाडपाक जाय. आमची ऑलरेडी 3 वर्सां गेली, कांयच जावना. हे आतां हांव बसल्यार 1 म्हयनो जालो म्हणटकीर हांवें तरी ते लीड घेवन फटाफट करपाक जाय. म्हाजी मातशी काम करपाची पद्दत वेगळी आसा म्हणून ते आयज मिटींग आपयल्ली हांवें. आनी एक दुसरें आमचें गार्बेज कलेक्शनाचे खातीर एक आपयल्ली, आवटसोर्स करपाक मार्केटाक, कित्याक थंय चड घाण जाता. सो सायमल्टेनियसली एक प्रॉब्लेम जो आमच्या वास्कोन आसा तो सुटावा करपा खातीर आयज ही मिटींग आपयल्ली आसा.